पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. रविबाब नायक हांचें निधन जाले उपरांत आज आमी डिबेटाचो विशय असो घेतला जातूंतल्यान तांचे उपरांत कितें हो प्रश्न तर येताच, पण गोंयच्या बहुजन समाजाच्या राजकारणाचें कितें, ह्या राजकारणाक आज मेरेन योग्य दिशा मेळ्ळी काय कितें, आनी जेन्ना एक येदो व्हडलो लिडर वता तेन्ना हाजे मुखार ताका योग्य दिशा दिवपी लोक आसात काय कितें, ह्या विशयाची आमी आज भासाभास करतात. तीन मानेस्त आसा म्हणजे बरोबर. पयली आसात गोंयांतले ज्येष्ठ पत्रकार गुरुदास बाब सावळ. गुरुदास बाब वेलकम. नमस्कार. दुसरे आसात म्हणजे बरोबर गोंयांतले एक्टिविस्ट आनी दोतोर ते मधुबाब गावडे घोडकेरेकर. आनी तिसरे म्हाका अमेरिकेसावन जॉयन जातात आमचे गोंयकार, गोंयांतले नामनेचे रिसर्च स्कॉलर एक्टिविस्ट कौस्तुभ बाब नायक. कौस्तुभ बाब वेलकम. सावळ बाबा तुमचे कडच्यान सुरवात करता. वॉट डू यू थिंक की आज मेरेन गोंयच्या बहुजन समाजाच्या राजकारणाक योग्य दिशा मेळ्ळी काय कितें, मेळ्ळी जाल्यार कित्याक मेळ्ळी, मेळ्ळी ना जाल्यार कित्याक मेळना? तुम्ही जशें पळोवंक गेले जायत न्ही जाल्यार गोंयांत जो बहुजन समाज आहा, आमचो पयलो मुखेल जालो भाऊसाहेब बांदोडकर, मागीर ताई जाली, दोगांय बहुजन समाज. हय. त्या नंतर मागीर आमचे राणे साहेब आयले, मराठा समाजाचे सुरू जाले. ते नंतर मागीर ती मदीं खिचडी आली, 10-15 लोक जावन गेले. तांचो आनी समाजाचो कांयच संबंध नाशिल्लो. कांयच संबंद ना. एकच आसलो तो म्हणजे 1991 25 जानेवारीक रवी नायक CM जालो. आनी साधारणतः 2-2.5 वर्सां ते CM आशिल्ले. ह्या 2.5 वर्सांत तांणी गोंयांक जें नेतृत्व दिलें पळय, लॉ ऑर्डर म्हण किंवा गुंडगिरी म्हण, तेमचें कॉफी बसा खाली अरेस्ट करप, CMांक ही जी डिसिजनां घेतली तांणी, त्यामुळे गोंयांतली एकदम लोकांक एक दिसतालें की बाबा रवी साहेब इवन आतां तर लोकांक दिसतालें की जर गडबड जाली कितें जाल्यार रवी साहेब CM जाय म्हणून. त्या नंतर मागीर आतां दिगंबर कामत जालो आनी फाटलीं 10-15 वर्सां आमचे मनोहर पर्रीकर बरे पैकी केल्लें. तेन्ना चड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आशिल्लो मातसो, पण ताची एक प्रकारची छाप आशिल्ली पुलिसांची. पुलीस ताका फटोवंक शकनासले. त्या नंतर मागीर आतां फाटलीं 6-7 वर्सां आमचे CM आहात. फाटल्यान एक ह्या 5-6 वर्सां मातशें जालां कितें की मातशें लूज जालां लॉ एंड ऑर्डर इश्यू आहा पळय. चोरी जाता, खून जाता, आनी अशें हांगा पणजे एक व्हडली चोरी जाली, म्हापश्यां जाली एक, आनी हे सगळे लोक बांगलादेशांतले. म्हणजे पुलिसांक लोकांक भंय ना, चोरांकय भंय ना आनी लोकांकय भंय ना अशें जाल्लें आहा. सो आय थिंक कन्सिडरींग दीस रवीचे जे 3 वर्सां आमी काडल्या CM म्हणून, दॅट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ गोवा. कौस्तुभ, बिफोर आय गो टू दोतोर, तुका कितें दिसता की आज मेरेन गोंयच्या बहुजन समाजाच्या राजकारणाक योग्य दिशा मेळ्ळ्या? राजकारणी जाले, पण त्या राजकारणाक योग्य दिशा दिवप तांकां शक्य जालें काय कितें? प्रमोद भाई, थँक्यू म्हाका आपयल्या बद्दल. टू रिस्पॉन्ड टू युअर क्वेश्चन, एका पॉयंट पर्यंत एका फेजी पर्यंत आमकां दिसता की एका सरळ म्हळ्यार एका करेक्ट मार्गार ती चळवळ राजकारणाची चल्लेली, ताई आसा पर्यंत सुद्दां. तेच्या मागीर 2 गोश्टी जाल्यो. तर टुरिझम पॉलिसी जेन्ना आयली गोंयांत लेट 80s तेन्ना एक नवो धनाढ्य क्लास एक तयार जालो, आनी 90sच्या इकॉनॉमिक रिफॉर्माच्या नंतर. सो बहुजन राजकारणाचे जे कोण फंडिंग करताले किंवा त्या प्रिन्सिपलाच्या फाटी रावन तांकां जी एक आर्थीक आनी एक मानसीक पाठबळ दिवपी व्यवस्था आशिल्ली ती खंय तरी कमकुवत जायत गेली. आनी तेन्नाच्यान आमकां दिसता की बहुजन राजकारणाची दिशा खंय तरी हाल्ल्या. रविबाब आशिल्लो तेन्ना एटलिस्ट तो तरी एक लास्ट स्टँडींग फिगर कसो आशिल्लो. आतां तो ना, हो प्रश्न आतां येताच की आतां हेच्या फुडें कितें जातलें बहुजन राजकारणाचें. पूण तो एक मुद्दो जाल्यार मागीर एक्सप्लोर करपाक जाता. पूण एक आसा की बहुजन राजकारण हे फक्त इलेक्शनाचे पुरते मर्यादीत जायना, की तेच्या खातीर एक व्यापक सांस्कृतीक राजकीय चळवळ जी निर्माण जावपाक आशिल्ली गोंयांत ती जाली ना. आनी म्हाका दिसता तेजें खंय तरी एक मेन कारण आसा की बहुजन राजकारण खंय तरी शेणलें गेल्या काही दशकांत.
आमी वील गो इन टू डिटेल्स ऑफ दीस आस्पेक्ट, पण दोतोर वायल टेकिंग युअर ओपनिंग रिमार्क्स तुमकां दिसता आज मेरेन ही योग्य दिशा मेळ्ळी काय ती दिवप खंयच्याच लिडराक शक्य जालें ना? एक म्हणल्यार रवी बाबाक आर्गां म्हाका दिसता ही डिबेट आमी ताकाच अनुशंगान करतात. येस. एक म्हणल्यार आज जो बहुजन समाजाची जी चर्चा जातले हो बहुजन समाज जो टर्म आसा तो गोंयकारांचो टर्मूच न्ही. कारण जेन्ना भाऊ जालो तो बहुजन समाजाच्या आतां हांगसर आशिल्ले आमगे 3 पिढी. सावळ सर आशिल्ले तेन्ना आमी शाळेंतूच वचून आशिल्ले. इन्सिडंटली हांगा ह्या पॅनलाचेर 3 पिळगी आसात जाणे 3 वेगवेगळे हातूंत भितर गोंयची स्थित्यंतर पळयल्यात आनी अशें की एक 10-10 वर्सांच्या गॅपाची. हय. तर जेन्ना भाऊ ही कथीत बहुजन समाजाचो टर्म जो आयलो पळय भाऊन जेन्ना चर्चा नाशिल्ली तेन्ना सगळ्या समाजाक आपल्या मंत्रिमंडळांत हाडले जेन्ना कोण रिजर्वेशनचे उलयच नाशिल्ले. आनी भाऊच्या आमी जे आतां जे आमगेली जात सेंट्रीक डिस्कशन चलता ते पयलीं केन्ना जावनाशिल्लें. आतां व्यक्तिगत जात सेंट्रीक आनी बहुजन समाज जॉयन जाता आनी एक जातूच एकठांय ना तश्यो बहुजन म्हणून एकठांय जावपाचें चिजूच नाका तूं आतां. कारण आनी हें केन्नाच्यान जालें जाचे आमी पयलो मुख्यमंत्री म्हणून पळयतात ताच्या समाजाक एक वेळ आडनांव लावपाची लज आशिल्ली आनी तांची जी गोमंतक मराठा समाज संस्था जाली ती गोंयांतली पयली रजिस्टर संस्था आनी आज मेरेन तितून डिस्प्यूट ना. आनी तिंच्यो बारीक बारीक ज्यो जाती आसा त्यो सगळ्यो एकठांय करपी गोमंतक मराठा समाज आनी ताजो तो रिप्रेझेंटेटिव्ह त्या खातीर आयज मेरेन तांच्या लिडरशीप कोणी करची हातूंत डिस्प्यूटूच ना. कोणूच म्हणना आमचो ह्या लिडराक आमचो हेजो समाजाचो लिडर म्हणून ताका बॅकअप करुया. आजुनूय आमचे मदीं दरी ना हो सांगपाचो तेंचे कडेन प्रश्नूच ना. कारण संस्था कशी मॅनेज करप ही तांची आयज जर सगळे जर आमी दरी म्हणटा पळय त्यो जंय खंय अंडर रजिस्ट्रेशन सोसायटी ज्यो संस्था फॉर्म केल्यो आनी त्यो संस्था आपल्या फाटल्यान आसा म्हणून आपलो समाज आनी आपलो समाज म्हणून म्हाका पॉलिटिक्साक म्हाजें कंट्रिब्युशन किंवा आपूण इन्वेस्टमेंट आपल्याक रिकवरी मेळची म्हणून जो डिस्प्यूट चालू आसा पळय. रवी नायकाचे निवांत एक व्हिडिओ आसा रुद्रेश्वराचो ताका विचारलें की ती सगळे एकठांय येता ताणें सांगलें दरी नाच म्हणून. इवन आमचे कडेन आमचे जेन्ना लिडर झगडटा तेन्ना म्हाका सदां विचारता तुमच्या समाजाक फूट पडली काय म्हणून. ना हे जो पर्यंत झगडत आसतले न्ही तो पर्यंत समाज एकठांय उरतलो आनी समाज जर एका मनशाच्या फाटल्यान किंवा एका मनशाचेच लिडरशीप जर उरत तो समाज आसूं शकना. तो एकटो मनीस केन्ना विकून करतलो तें जातलो. तेच कळचें ना. पण हो इंट्रस्टींग मुद्दा तर बट सावळबाब म्हाका मुद्दम सांगात की हो जेन्ना विशय येता तो मागीर रवी बाबाच्या हातूंत आसूं किंवा बाकीच्या लिडराक धरून आसूं तुमकां दिसता की आमचें राजकारण जर भाऊक लागून आमच्या गोंयच्या राजकारणाची सुरवात जाली पयली मुख्यमंत्री मागीर ताई कौस्तुभान बरें सांगलें की 1990च्या उपरांत ही आमकां घसरण दिश्टी पडटा म्हणून. तुमकांय तशेंच दिसता आनी तुमी कशें डिफायन करतात हेजे 2 टप्पे आज 90च्या पयलींचे आनी 90च्या उपरांतचो? नाही जेन्ना भाऊ CM जाला पळय तेन्ना तांचें पॉप्युलेशन जें आसलें त्या समाजाचें आनी ते दोतोर सांगल्या प्रमाणे ते आड्डा तेंचे हे पोर्तात आशिल्ल्यो आनी राजाराम पैंगीणकर आहा पळय तांणी सगळ्यांक एकठांय हाडले आनी एक केला आनी ते आर डुईंग इट. मागीर जेन्ना OBCचे आयले पळय मंडळ कमिशन तेन्ना त्या समाजा लोकांनी सांगलें आमकां OBC नाका म्हणून. तेंच्या कमिटीन ठराव पास केलो की वी आर नॉट OBC वी आर कॅपेबल ऑफ डुईंग एनीथींग. आनी अशें जाल्लें की भाऊच्या वेळार तायेच्या वेळार सुद्दां गोमंतक मराठा समाजाचे बरेच ऑफिसर जाल्ले बऱ्या पोस्टार पावले आनी बरें आशिल्ले ते. पण नंतर मागीर जालें कितें 80 नंतर जेन्ना मंडळ कमिशन आयलें पळय तेन्ना एक प्रकारची लोकांची जागृती जाली आनी तो पयले निवडणुकी पळय पयले 2 निवडणुकांक गोव्यान जे मोठमोठे लोक आसले पळय सारस्वत जातले चड करून सुशिक्षीत स्वातंत्र्य सैनीक आदवोगाद वकील आनी डॉक्टर ह्या सगळ्या लोकांनी नाकारले. आमचे पेडणे मतदारसंघात वैकुंठ डेपो आशिल्लो ताजे अगेन्स्ट काशिनाथ शेडगांव मोदी आमी केन्ना पळोवंकूच ना तो निवडून आयिल्लो. म्हणजे लोकांनी ते डेप्याक सोडून ताका मतां घातली आनी कितें भाऊन सांगलें म्हणून घातलें. भाऊची थंय प्रतिमा तशी प्रतिमा मागीर ना एक्सेप्ट रवी आमचे लिडर जावन गेले पळय. आतां सुद्दां आमचे मदीं लिडर आसात भंडारी समाजाचे तशें कांय हें जावपाचें कारण कितें आहा आमचे सुभाष शिरोडकर आहा तो 1980 सालांत फर्स्ट टायम मिनिस्टर जाल्लो. राणे जेन्ना CM जाला तेन्ना राज्यमंत्री आसतालो शिक्षण राज्यमंत्र्याक दिल्ले आनी सुभाषान तर आपल्या मतदारसंघात बऱ्यापैकी एक शिक्षण संस्था चालू केल्या
इंजिनियरींग आहा, मागीर होमिओपॅथी कॉलेज आहा, आनी कितें आहा, प्री प्रायमरी पासून ते जवळ जवळ युनिवर्सिटी म्हणटा आतां. मागीर रवीन तशेंच केलें. फोंड्या पळय जी PES सोसायटी आसा पळय, बरोबर. थंय रवीन इतली कितें कॉलेजीन हें घातल्या आनी सगळ्यांक बऱ्यापैकी सोयी दिल्या. वी हॅव गॉट पीपल. आनी रवी नंतर त्या टुरिजम आमकां मेळचो ना, त्या लेवल मध्ये आमकां मेळचो ना. पूण आमचे कडेन सुभाष शिरोडकर आहा आनी आमचो श्रीपाद भाऊ आसा, तोय आसा. सो भंडारी समाज डज नॉट लॅक ऑफ एनी लिडरशीप कळ्ळें न्ही. आतां मातशें कितें प्रत्येकाचे कार्य आतां पळय, रवी आक्रमक आशिल्लो, श्रीपाद भाऊ मातसो थंड, सुभाष तर ताजेकय मातसो मवाळ भुमिका. पूण आतां तांकां ती भुमिका आपली बदलून मातसो आक्रमक जावन म्हजी पळय लिडरशीप आहा ते आपल्या हातीन घेवपाचो प्रयत्न करचो पडटलो. आनी म्हाका दिसता ते दोगूय जाण करतले म्हणून. कौस्तुभ, यू अग्री विथ दीस की आक्रमकतेची गरज आसा काय खंयची तरी वेगळी एलिमेंटाची गरज आसा? जर आज जेन्ना आमी बहुजन समाज राजकारण पळयतात, ह्या समाजान आक्रमक जावपाची गरज आसा काय एक वेगळी दृश्टिकोनाची गरज आसा गोंयच्या राजकारणाक दिशा दिवपा खातीर? ना, आक्रमकतेची गरज राजकारणा कडल्यान आसाच, पूण ती पयली पायरी न्ही, ती एक्चुअली लास्ट पायरी आसपा जाय. कित्याक तेज्या खातीर एक जे आयडियोलॉजिकल किंवा कल्चरल चर्निंग जे जावपा जाय आशिल्लें, जे बाकीच्या राज्यांनी आमकां दिसता, महाराष्ट्रान दिसलें, बिहाराक दिसलें, तमिळनाडाक दिसलें, ते एक आयडियोलॉजिकल किंवा डिस्कर्सिव्ह बहुजन आयडेंटिटीचे निर्माण गोंयान जालें ना गेल्या काही वर्षांत. तर म्हाका दिसता की कारण कितें हाजे फाटल्यान? म्हणलें एक व्यापक खुबशे कारणां आसात. कितें की रिसोर्सीस ना मेन म्हणल्यार. जर तुमी आतां बारीक स्टडी केली, बहुजन समाज पार्टी UP जेन्ना वयर सरली किंवा समाजवादी पार्टी किंवा RJD बिहारांतली म्हणत, तेंचे कडेन काही रिसोर्सीस तेणी टॅप केल्ले अर्ली योन. आनी इतली व्हडली चळवळ उबी करपाक एक तर म्हणल्यार रिसोर्सीस लागता, फंडींग लागता. BSPचे फंडींग फॉर एक्झाम्पल येताले ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉईज फाउंडेशना कडल्यान. ते तांकां दर वर्सा एक तरी मदत म्हणून दिताले. कित्याक आमचे कडेन, आमच्या समाजा कडेन नंबर असले आनी लिडर जरी असले तरी पूण आमचे कडेन जनरेशनल वेल्थ ना. बहुजन समाजाचें जें कितें वेल्थ आसा हें पोस्ट लिबरेशन वेल्थ. बरोबर. तो कित्याक तो मेन स्ट्रिमान आयलो मागीर. ज्या समाजां कडेन पयलीं ऑलरेडी जमनीचे हक्क आशिल्ले आनी जेंचे कडेन रिसोर्सीस आशिल्ले, त्या समाजान आपापले लिडर ते पिढी दर पिढी लिडर तयार करीत गेले. आतां आमचे कडेन तशें जालें ना. कित्याक आनी दुसरें म्हणल्यार हें जर वेल्थ जर क्रिएट करतले तुमी पावरान रावचें पडटा. पावरान रावचें पडटा तुमकां खूब फाटी तेज्या खातीर आयडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमायजीस करचे पडटा. एका टायमार इंडिव्हिज्युअल पावर प्रायोरिटी दिवन समाजाचे केन्ना केन्ना जे विजन आसा ते खंय तरी कुशीक दवरचे पडटा. अशें खूब लिडरांच्या बाबतींत जाल्लें. ते आतां लोक म्हणटा की यार तेणें आपलेच हें केलें तें केलें, अशें खुबशे लिडरांची नांवां जाता. पूण आय डोंट सी दॅट एज अ प्रॉब्लेम. आय सी दॅट एज अ सिम्पटम ऑफ अ लार्जर प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम डजंट लाय विथ वन लीडर ऑर पर्टिक्युलर ही सिस्टम. हाजेर कौस्तुभ उलोवपाक जाय. एज यू सेड, इट इज सिम्पटम ऑफ अ लार्जर प्रॉब्लेम. दोतोर, म्हाका मुद्दम आमी ह्या विशयाचेर मुद्दम चर्चा करया. आज गोंयच्या राजकारणा भितर नंबर वन, खरेंच समाजाच्या राजकारणान नांवाचेर गोंयाक राजकारण करप शक्य आसा काय कितें? कारण आमचो मतदार जो आसा तो व्यक्ती किंवा जात बीत पळोवन तुगेलो मत मारता काय तागेले मत मारपाचे निकश वेगळे आहात? तो बरो मनीस काय वायट मनीस हें पळोवन तरी मत मारता काय कितें? हो प्रश्न पडपाची परिस्थिती ना सध्या. हाजे आमगेलें सादें उदाहरण दिता. जात समाज मागीर या, बरो मनीस काय वायट मनीस हे तरी पळोवन तो मत मारता काय कितें? हो दुबाव येवपाची परिस्थिती ना सध्या. तुमकां कित्याक लागून आमगेले सुरवातीच्यान जे काशीनाथ जल्मी जावं आमगेले प्रकाश वेळीप ते जाती वयल्यान येवन आशिल्ले. बरोबर. आनी जेन्ना सांगता प्रकाश वेळीप सर जेन्ना उठा जाले जाती वेळार तेन्ना लोकांनी ताका एक्सेप्ट केलो ना. तेच्या नंतर येवच ना ते. इवन काशीनाथ जल्मीचें सांगता तुमकां, जेन्ना इवन केन्ना आमगेले 1966 जालें न्ही तेन्नासून तांचे लोक रावले. पूण तेच्या नंतरचो जो टायमाक तेणी जातीक मातसो लागीं गेलो प्रिवाणाक ते येयले ना. म्हणटरी दुसरी गजाल जाता बहुजन समाजान म्हणटा आनी आमी आमगेले पॉलिटिकल स्ट्रक्चर म्हणटात. पूण 83 जेन्ना 90चे जेन्ना उल्लेख केलो तो खरो इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक 83 आमकां रिजर्वेशनाचो पयलो OBC कॉन्सेप्ट आयलो. आतां पळय तेज्या पयलू राणे सकट जेन्ना मराठा समाज होय हेचो पार्ट आशिल्लो, कित्याक बहुजन समाजाचो गोमंतक मराठो पार्ट आशिल्लो. आयज ते ना, आयज रिजर्व कॅटेगरीचो एक पार्ट. डेफिनेशन चेंज जालें म्हणटा तुमी. रिजर्व कॅटेगरी भितर जे आसात ते बहुजन समाज अशें एका डेफिनेशन जालें म्हणटा. नाच जाल्यार आयज जेन्ना प्रमोद सावंत आसा, विश्वजीत राणे आसा,
तेन्ना बहुजन समाजाचो आनी विशय येवपा प्रश्नूच ना, कारण नंबर 2 बहुजन समाजाचेर आसा. पण आता जो सगळोच जो मुवमेंट उलयता डेफिनेशन बदलना, टोटल बदलला. कारण रिजर्वेशन जे कस्तू म्हणटाले तेच थंयचो बहुजन समाज बुद्धिजम किंवा रिजर्वेशन SC/ST जो कन्सेप्ट आशिल्लो तो गोंयांत केन्नाच नाशिल्लो. पळय भाडकार आनी म्हणजे अस्पृश्यता हो कन्सेप्ट जो आसा पळय तो गोंयांत आमी तसो पळयलो ना. आमचे कडेन बामण किंवा समाजाचे किंवा आशिल्लो जो डिफरन्स आशिल्लो तो जमनी वयल्यान भाटकार आनी मुणकार हेचो आशिल्लो, जातीभेद आशिल्लो. इवन तुमकां सांगता हांव रवी नायकाचो टॉपीक येयलो म्हणून सांगता. रवी नायकान जर व्हडलें जर डिफरन्स तेन्ना केलें की तेणें मुणकार कायदा तो वचोन आमचे ST/SCचे लोकांचे घर शिवपाच्या टायमाक आपूण बसोन थंय जेवतालो आनी ताचो इफेक्ट असो जालो ताच्या खुद्द समाजाच्या लोकांनी तेन्ना मुणकार कायद्याक ताका सपोर्ट पिवळां केलो ना. तेन्ना ताचो ST समाज ताका ST समाजाक तेन्ना भांडारी आपल्यागे जेवपा येता हो ताका व्हडलो दिसलो तेन्ना. आनी जो तुमचे याद आसतलें सावळेसराक खबर आशिल्लें 2 महामेळावे जाले पणजेंत 80 बरोबर सावळेसर, एक मुणकार कायद्याचो म्हणजे मुणकार असोसिएशनाचो आनी गांवकुवेदाचो, आनी लोक सेम आशिल्ले, त्याचो व्हडलो कोणी हे पळोवन नाशिल्लो. ते येवपी ताच्या बरोबर आमचे ST समाजाचे आशिल्ले. जातीभेद आशिल्लो आनी इवन आमचो STचो आमी जातीभेद करपी आमी व्हडले. पण म्हाका मुद्दम एक गजाल दोतोर ह्याच मुद्द्याचेर म्हाका विचारपाक ती आनी सावळबाब म्हाका दिसता तुमी हाजेर उलोवचें. आमी ह्यो गजाली समाज किंवा जात ह्यो गजाली उलयतात, आमी संमेलनांय घेतात. हावेवर ताजो फायनली ताजो पॉलिटिकल जो एक कन्वर्शन जावपाक जाय की ही लिडरशीप हातूंतल्यान तयार जावपाक जाय, विजन आशिल्ली लिडरशीप तयार जावपाक जाय. आमचो वोटर आज खंयची निकशांचेर मत मारता, तो समाज किंवा बरो मनीस. हांवें त्या खातीर तो प्रश्न विचारिल्लो, तो बरो मनीस काय वायट मनीस हे तरी पळोवन मत मारता काय म्हण, खंयच्या समाजाचो ते मागीर हितू आयकूच एड जाता. या समाजाचो ताका हेल्प करता केन्ना जाण तूं निमाणे एक डायस येता न्ही वो पडटलो करतना निमाणे पाड पडो आमगेलो आपल्या पळोवत वा ना करूं आपल्या लागून तो पडचो न्ही म्हणून मतां मारता. तेन्ना कोणी जर एक 200-300 मतांनी तारतो म्हणटा तुमी, कशें तरी तारून व्हरतात पाड पडो आमगेलो न्ही तो म्हणून जी 25-30 मतां पडटा ताका तो 400-500 ताज्या की चड म्हणटा ते निकश नात. हय सावळबाब तुमकां तुमी एग्री करतात की आज जेन्ना आमी वोटरा कडेन पळयतात तो वोटर तुगेलो हे कांय पळयना, तागे निकश वेगळी जाल्यात, चेंज जाल्या सारके. न्ही सगळ्यांत आमी घेत एक्झाम्पल न्ही हय मडकय मतदारसंघ हय सुदीन ढवळकरची जी ज्या जातीक तो बिलॉंग जाता हय त्या जाती थंय लोक कितल्या म्हाका पसंत पडला. आनी थंय बहुसंख्य लोक आहात ते भंडारी आहात, हे ST लोक आसात. हे सगळे अत्यंत प्रामाणीकपणान फाटली कितलीशीच म्हाका दिसता 5 का 6 फावट जाल्यो तो निवडून येता. त्यामुळे हांगा समाज खंयच लागना. आनी पळय खंयच्या मतदारसंघात अशें जाता की बहुजन समाज थंय आसता पण ताचो कॅन्डिडेट पडटा आनी दुसरो निवडून येता. आतां आमी STचे म्हणटा पळय खरें म्हणल्यार ST समाज 10% आसा म्हणटात ते 4 आमदार येवंक जाय. परंतु रिजर्वेशन नासतना सुद्दां 5-6 लोक येतात. बरोबर असो एक जातलें ना भंडारी समाजाचे 8 पर्रीकर जेन्ना तिकेट दिल्ली पळय त्यो जातल्यो. बरोबर 2012 हय तेन्ना 8 काय 9 लोक भंडारी समाजाचे निवडून आयले आनी आतां आमचे फक्त 4 आहात. सगळो हो मुद्दो न्ही. हांव अशें म्हणना की जातीच्या मुद्द्याचेर धर्माच्या मुद्द्याचेर राजकारण जावपाक जायना आनी जायत ना गोंयांत तर जायना. हय पूण हांव कौस्तुभाच्या त्याच मुद्द्याचेर आनी कौस्तुभान म्हाका दिसता हाजें उलोवचें की ह्या मुद्द्यांचेर राजकारण जावची न्ही, करची न्ही, ह्यो सगळ्यो गजाली बरोबर. पण ज्या मुद्द्यांचेर सद्या राजकारण जाता ते मुद्दे तरी बरोबर ना. एक डेस्परेशन आसा लोकां मदीं की अपवर्ड मोबिलिटी नसल्या कारणान दुसऱ्या एक रोजगाराच्यो संदी ना आनी फुडें हेज्यो संदी नासल्या कारणान लोक आर डिपेंडंट ऑन एनीबडी हू गिव्स देम टेम्पररी बेनिफिट्स. दे आर बाउंड टू वोट फॉर देम. आमी हितून लोकांची चूक म्हणपाक शकना कित्याक आतां तुमच्या डिस्कशनान म्हाका 2 दिसले. जातीचें राजकारण वेगळें आनी बहुजन समाजाचें राजकारण बरोबर डेफिनेटली ह्यो 2 वेगळ्यो गोश्टी. करेक्ट. ह्यो 2 कंप्लिटली वेगळी गोश्टी. वूड बी टू इज ऑफ जे संविधानाचे प्रामाणीक आसा जे बाबा रेप्रेझेंटेशनाचेर भर दिता आनी रेप्रेझेंटेशन फक्त विधानसभेन न्ही पूण सत्तेच्या शेअरिंगानूय. आज सावळबाबान म्हणले तशें की 8 भंडारी समाजाचे लिडर आशिल्ले पूण तांकां सत्तेन आज कितलें स्थान आसा तो एक वेगळो मुद्दो जाता. तेंचे कडेन पावर कितली आसा ती. फक्त विधानसभेन रेप्रेझेंटेशन वाडलें म्हणून बाबा बहुजनांचें राज्य जालें अशें जायना. हो एक आमकां खंय तरी फरक करचो पडटलो. नाल्यार आमी तितूनच घुस्पून उरतले की जो पर्यंत पावर येना बहुजन समाजा कडेन की बाबा टू मेक डिसिजन्स, टू इम्प्लिमेंट डिसिजन्स आनी तांकां जे एक
वर्सान वर्स चलत चलत येयल्ल्या चोखडांतल्यान जो आतां जमनीचें हें आसा, कोणाची घरां देवस्थानाच्या जमनीचेर आसा आनी कोमुनाच्या जमनीचेर आसा, तितूंतल्यान जो पर्यंत हे सगळे समाज फ्री जायना तो पर्यंत अशेच सिस्टम्स तांकां येवन बांदून दवरपी जातले. आतां सत्तरी पळय, आतां ती मोकाशाचे ते जमनीचे आसल्या कारणान दे आर डिपेंडंट ऑन दॅट फॅमिली, सो दे कांट नेसेसरली प्रोटेस्ट अगेन्स्ट देम. सो जो पर्यंत त्यो सिस्टम्स खंय तरी चॅलेंज जायना, त्यो सिस्टमाच्या विरुद्ध कितें तरी एक हें येना, तो पर्यंत तो बरो वायट हेच्या पलीकडे बाबा आपले आजचे सर्वायवल पळोवन मत मारपाची जी हें आसा पळय ती खंय तरी तितलेच चिंतप जातलें. लोकशाहीत जेन्ना एक्झॅक्टली. म्हाका दोतोर एक गजाल हातूंतल्यान म्हाका विचारपाक जाय की आमी इवन फाल्यां आमी जेन्ना हाजे पयलींची राजकारण्यांची पिढी जर पळयली ती मागीर खंयच्याय समाजाची आसूं, तांकां खंय तरी एक सामाजीक किंवा सांस्कृतीक चळवळीची फाटभूंय आसताली आनी तातूंतल्यान तुगेले हे लिडर्स मुखार येताले, तातूंतल्यान ते इलेक्शन कॉन्टेस्ट करताले, मागीर ते मंत्री जाताले, आमदार जाताले, सगळे जाताले. आज जेन्ना आमी राजकारणी येता ते पळयता ते परत खंयच्याय समाजाचे आसूं तांकां कसलीच फाटभूंय नासता, ना सामाजीक फाटभूंय आसता ना सांस्कृतीक फाटभूंय आसता आनी ते राजकारणी येतात. सो जेन्ना ही एक कल्चर तयार जाता तातूंतल्यान खरेंच ताणें ते कोस्तुबान बरें सांगलें की जातीचें राजकारण वेगळें आनी बहुजन समाजाचें राजकारण वेगळें म्हण. पण जेन्ना सगळ्याच समाजांतल्यान जेन्ना जी एक आमदारकी किंवा लिडरशीप फुडें येता ते खंयचे तरी दे बिलोंग टू अ पर्टिक्युलर कास्ट ऑर समाज, बट ते ज्या तरेन मुखार येता राजकारणा भितर ताका जेन्ना कसलीच सांस्कृतीक वा सामाजीक फाटभूंय नासता ते ह्या बहुजन समाजाच्या राजकारण्याक न्याय दिवपाक शकतले काय म्हणून. ह्या खातीर एक सोशल मिडियाचेर काल एक पोस्ट आशिल्लो रवीचेरूच करता कित्याक तरी म्हाका सुटयेक लागून कोण तो बामण आशिल्लो काय म्हणलें, आमचे तो आमच्या बामणांतलो बामण आशिल्लो म्हणून. तशें आमचे पॉलिटिशियन कोणी आमच्या फॅमिलीचूच न्हू, एकदां ते विधानसभेक बसले ते विधानसभेंतले बामण जातात, तांचो सगळ्यांचो एक जात जाता ती वेगळीच जात आनी तितू जालें म्हणटकीर तुमी एक्सपेक्ट करूं शकना. जेन्ना मत मारपाक कोणी आमगेर येता सगळे तेन्ना म्हाका हांव सांगता ताका कशें करता, पण ताका एकूच सांगता हांव मत मारता तुका, पण एक म्हागेलो अनुभव वायट आसा म्हणून जाका आयज हांवें जाका मत मारला तो आजून एकदां जिखूना आनी हे सगळे वीट सांगता म्हणजे तो परत आनी कशें हांवें मत मारचें हें केन्ना सांगना. कारण निमाणें हेच की तुगेल्या मताक तूं कितें तेजें एक्सपेक्ट करतलो, इवन तुवें दिल्लें मत तुगे मताक लागून तो जिखलो असो तो केन्नाच म्हणना. करेक्ट. म्हाका सावळबाब तुमकां दिसता तुमचे तुमी हे स्थित्यंतर पळयलां की एक सामाजीक किंवा सांस्कृतीक चळवळींतल्यान मुखार येवपी राजकारणी ते आज कसलीच फाटभूंय नासतना फुडें येवपी राजकारणी, हो फरक कित्याक आनी हे स्थित्यंतर कित्याक जालें. आजची जी निवडणूक आहा पळय तातूंत सगळ्यांत म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे ती पयसो. एक ते पयसो आशिल्लो की पेडणे जेन्ना 1989 पक्षान कोडकार रावलो हय तेन्ना लोकांनी पयशे काडून तेजेर प्रचार केलो कारण ताचे कडेन काय पयशे ना आमकां सगळ्यांक जगाक खबर आशिल्ली. पूण आज जालां कितें तुजे किमान 10 कोटी आसल्या शिवाय यू कॅन नॉट इवन थिंक ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन. सामकें एंट्री लेवल. हय हय. आनी लोकांची अपेक्षा आसा कितें हातूंत ते 15-20 दीस प्रचार आसता पळय, ह्या 15-20 दिसां भितर ताका दिसाक किमान 50-60 लाख मोडचे पडटा. अशी परिस्थिती आशी एक वेळाची की 5-6 लाखांनी निवडणूक जाताली, लोकसभेचो विचारूच नाका. म्हणजे आतां तुजे पयशे नासत आनी शेवटचे 2 दीस अशें जाता की हांवें तुका 2000 दिले मतदाराक, दुसऱ्या टायम 2 दिल्या हांव तुका 3 दिता आपल्याक मत दी म्हणून. हे पावणी सुरू जाता, पावणी सामकें सदांच जाता. तिसरो येता म्हणटा आपल्याक आपूण तुका 4 दिता आपल्याक मत दी म्हणून. आनी ह्या फुडल्या निमाण्यान ते 2-3 दिसान ते पयशे लोक करतात. म्हाका आजून कोणी दिवना म्हणटा, पण लोक सांगतात दिवपाक येवपाना सर न्ही म्हणून की हांव उलयता लोकांय उलयता म्हाका कांय खबर ना. म्हणजे आय नो हर्ड, पण तसो म्हाजे कांय प्रश्न ना. फक्त एकदां एका BJPच्या उमेदवारान आमकां तांदूळ हाडून दिले 5 किलो तेज्यान. तर हे जे पयशाचो प्रश्न आहा पळय तो पयलीं नाशिल्लो. त्यामुळे आतां जालां अशें की तुजे कडेन किमान 20-25 कोटी आसत, यू शूड नॉट चिंतपच न्ही आनी यू कॅनॉट विन ऑल्सो. कौस्तुभ, इज दीस अ डिस्टर्बिंग आस्पेक्ट इररिस्पेक्टीव ऑफ समाज जेन्ना राजकारणाची एंट्री लेवलच अशी सुरू जाता, हे लिडर्स ते मागीर खंयच्याय समाजांतल्यान फुडें येवं ते ह्या बहुजन समाजाच्या राजकारणाक दिक्क दिवपाक शकतात ना. कित्याक आमी जे एक आयडियलिझम चिंतता पळय की एक बहुजन समाजाचें राजकारण जे विधानसभेत पावून किंवा लोकसभेत पावून जे मागीर जातलें तेज्या खातीर मत दिवपी समाज तसलो एक
विचार करी बसपाक की एक विजनरी लिडर आमी थंय धाडपाक जाय. हम्म. पूण जालें कितें की गेल्या काही दशकांत एक आनी हेच्या खातीर एक सेल्फ रिलायंट बहुजन क्लास निर्माण करपा जाय. हम्म. जेंका दे आर अश्योर्ड ऑफ देअर ओन बेसिक्स. तेंचे Yeah. घर, तेंचे रोजगार, तेंची एक अपवर्ड मोबिलिटी आसा पळय, ती जो पर्यंत एन्श्योर जायना तो पर्यंत तेंका बांदून दवरप मानसीकरित्या हे खूब इझी आसा. आनी हे आमच्या पॉलिटिशियनांक खूब बरें कळना. हम्म. ऍक्च्युली तूं पळोवपाक गेल्यार मोगोच्या हितून किंवा सुरवातीच्या काही काळान असली लोक गरीब आशिल्ले पूण स्वाभिमानी आशिल्ले. करेक्ट. आज खंय तरी एब्सोल्युटली. तो स्वाभिमान हिरावून घेवपाची जी कल्चर गोंयांत निर्माण जाल्लें आनी ते सगळ्या पक्षांनी केला. तितून 1-2 पक्ष सामकें. सगळ्या पक्षाच्या लिडरांनी अपक्षांनी ते निर्माण जो पर्यंत केला ते जो पर्यंत आमी झिडकारना एक समाज म्हणून, म्हणजे बहुजन समाज म्हणून, एक व्यापक समाज, एक व्यापक समाज लोकशाहीन म्हणून. रावपी बरोबर. समाज म्हणून जो पर्यंत ती एक लोकशाहीची समज जो पर्यंत आमी हे करना तो पर्यंत म्हाका दिसना की बाबा तितून कितें एक ड्रास्टीक कितें तरी चेंज येत म्हणून. या आणि आय थिंक दिस अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी हांव ह्या हाजेर कौस्तुभाच्या ह्या फायनल वर्ड्सांचेर थांबता. कारण फायनली जेन्ना आमी आज बहुजन समाजाचें राजकारण म्हणटात तें जातीचें राजकारण न्ही, तें एक व्यापक समाजाचें राजकारण. आनी तें जर जातलें सारकें जाल्यार फायनली ताका जितली आमी लिडरां कडच्यान अपेक्षा करतात की ताणें दिशा दिवपा जाय म्हणून, तितलीच आमकांय एक बेजीक आयडिया आसची पडटली आमकां खंयचे दिशेन वचपाक जाय तें. जाल्यारच त्या लिडरांचेरूय दबाव आसतलो आमकां त्या दिशेन व्हरपाचो. आज जेन्ना रविबाब आमचे मदीं नात आनी त्या निमित्यान आमी जेन्ना ही भासाभास घेतात आनी बहुजन समाजाच्या राजकारणाचेर घेतात, म्हाका दिसता हे सगळे मुद्दे आमी तुमचे मुखार दवरपाचो प्रयत्न केला. हातूंतल्यान एक विचारमंथन सुरू जावचें आनी एका डिबेटीन हे कांय स्वप्नां आमी ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता खूब चर्चा जावप गरजेची. आनी हाजे मुखार एक कंटिन्युअसली जेन्ना इलेक्शन 1.5 वर्साचें उरलां तेन्ना हाजेर दर म्हाका दिसता म्हयन्याक चर्चा जावप गरजेची आनी ती घडोवन हाडपाचो आमी प्रयत्न करतले. पूण आयचे पुरतें इतलेंच. कौस्तुभ, म्हाका खबर आहा इट्स अ व्हेरी ऑड टायम देर बट स्टील यू मॅनेज टू जॉयन अस, सो थँक्स अ लॉट. सावळबाब, दोतोर, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग अस. पवित्रवाद प्रुडंट, नमस्कार.